Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Best online learning experience only at Stella Online Courses. Call us now. ह्या आयच्या आमदाराक आनी मंत्र्याक कितें जालां आमी केल्लें पसंद ना कांयच. आपूण कितें तरी मोठ्ठें करता अशें दिसता ताका, पूण तो कांय करना. ताका संवय आसा ते टेबला वयले केळें खावपाचें, आपूण दुसरे भशेन कितें तरी केलें म्हणून दाखोवपाचें. पूण सगळी जनता तें वळखल्लें आसा, तें मी सांगता. पूण स्टॅम्प पेपराक गव्हर्मेंटाचे एग्रीमेंट गव्हर्मेंट टू गव्हर्मेंट स्टॅम्प पेपर करना ह्या डिपार्टमेंटाचे त्या डिपार्टमेंटाक. जाका वाचपाकूच कळना आनी समजून घेवपाक कळना, ताका फक्त टिका करपाची आसा बऱ्या कामाची. तो आनी व्यक्ती कितें विकास करतलो ह्या प्रोजेक्टाचेर कोणीच आमकां काय. आमी निस्वार्थीपणान काम केलां. आज जे प्रोजेक्ट करून जे हे कमिशन खातात तशें आमी केन्नाच कमिशन खावना. हे मुद्दाम हांव नमूद करता. कोणाकडल्यान एक पयसो खावना. पिवळ मतदारसंघात इतली कामां आमी केली आनी आज हे आपूण खायनासतना हे जे खाता आनी लोकांक अडचणी हाडटा. आज विपीकीची परिस्थिती कितें गेली ती तुमकां खबर आसा. हो हेचे वयल्यान तांचे विचार कशे आसा आनी ते खंयच्या विचारान आनी वाटेन वचपाक सोदता हे जनतेकूय कळना, सगळ्यांकूच कळना. ते फुडल्या 2 वर्सांत आनीकूय क्लियर जाता. हांकां 10 वर्सां केन्ना जमलें ना पळय न्ही, तें आमी आज 3 वर्सां 2.5 वर्सांचे कारकिर्दी भितर करून दाखयलेलें आसा. म्हणजे हांचो जळजळटा, हांकां जळटा, हांचो जळफळाट जाल्लो आसा. अरे खरें म्हळ्यार आमची चूक जाली. ह्या लोकांक आमी राजकारणाक काडले आनी सगळ्यांक खबर आसा गोंयच्या लोकांक की राजकारणाची श्री गणेश हांकां गिरोवपाचो मनीस जर कोण जाल्यार तो गोविंद गावडे आसा. आनी त्याच गोविंद गावडे तांचे बरोबर आज बसपाक लागलो म्हणून तांकां आज नसय जावपाक लागिल्ले आहा. तांकां आज दीस रात ते सावळे सुद्दां आज गोविंद गावडेची भिता म्हणून अशे तरेचे बेफिकीरपणांचे आरोप करीत सुटिल्ले आसात. लोकांक खबर आसा आनी खास करून केरी वळवय म्हाज्या सावयवेरेच्या लोकांक खबर आसा. मेजावयले केळे काडून फिर्याद जोडणारो कोण जो आसा, तुका जमीन दाखयलेली आसा, तुमकां वाठ दाखयलेली आसा आनी मुखारूच जर शाणपण जर करीत जाल्यार तुमचे सगळेंच वयर काडपा खातीर आमी ऑलरेडी बेबिडो उचललेलो आसा.